ओके फ्रेंड्स, आयज हॉट सिटार न्हू आयज पप्पा आसा आणि आमचो बेबी आसा 3.5 महिने 3 months 25 days. सो वो लास्ट वेनसडे गेलो PHCन इंजेक्शन घेवपाक. इंजेक्शन मारतकीर थंय जोर बी आयलो. आतां PHCतले जे सिरप दिता न्हू ते सिरप त्यांनी 2.5 ml तांकां दिवपाक लायले, ते दिले पूण जोर कमी जावना. सो तेज्या पयलीं ती एकदां म्हाका मेळपाक आयिल्ली जेन्ना हांवें तांकां एक ड्रॉप दिल्लो जोराचो जो तुमकां हांगा दिसतलो. सो त्या टायमार दॅट वॉज लॉंग बॅक, आय थिंक तो 1.5 महिन्याचो ते आशिल्लो तेन्ना हांवें डोस सांगिल्लो 0.6 ml. सो त्यांनी विचार केलो की आतां भुरग्याचें वजन वाडलां न्हू, सो त्यांनी तो वजन वाडलो म्हणून जोर ते डोस वाडून दिलो. सो पप्पा आतां सांगतलो त्याने कितें केलें आनी मागीर मिस्टेक कितें केला तें हांव सांगतलें. सांग रे पप्पा कितें केलें तुवें. सो ते गव्हर्मेंटातले डोस आशिल्लो तो त्यांनी कितें सांगिल्लो तुका 2.5 ml दी म्हणून. 2.5 ml दिवपाक सांगिल्लो. हय. मागीर तुवें कितें चिंतलें की तो 2.5 जाल्यार हांवें डोस दिला तोय 2.5 रायट. हय. सांग तें. सो ते सिरप ते ड्रॉप्स दिल्ले न्हू गव्हर्मेंटान, दॅट वॉज नॉट इफेक्टीव. तेजो जोर वचना आसलो म्हणून वी थॉट लायक वील गिव युअर सिरप, वील स्टार्ट युअर सिरप एंड ड्रॉप and we read that government drop was 125 mg paracetamol and yours was 100 mg paracetamol. So 2.5 we thought like okay we can give this same अशें दिसलें आनी मागीर आमी 2.5 दिले ताका ml. But whereas now you're saying that सो आतां हांव सांगता हांवें तें कितें सांगलें तें. त्याने पळयलें फक्त 100 आनी 125. तेज्या फुडलो पार्ट त्याने पळोवत ना. 100 मिलीग्राम पर ml जशें हांव हांगा दाखयतलें आनी तेजे सिरप 125 मिलीग्राम पर 5 ml. ते तेका स्ट्रायक जावना एंड आय डोंट एक्सपेक्ट मेनी पेरंट्स टू नो दॅट. पण इतलेंच याद दवरात, जर दोतोरान तुमकां ड्रॉप दिला न्हू त्याचोच डोस फॉलो करात. जर सिरप दिला जाल्यार त्याचोच डोस फॉलो करात. तुम्ही चड कॅल्क्युलेशन करू नाकात कारण तुमकां ते केन्ना केन्ना इवन हायली एज्युकेटेड पीपल दे आर लिटल बीट कन्फ्यूज. आमकां पिडियाट्रिशनाक न्हू ट्रेनिंगूच अशी आसता की इतले किलो इतले दिवपाचे, इतले किलो इतले दिवपाचे. म्हाका कळुना ते. सो समवेर ते 2.5 ml बेबीक गेले, 2 डोस गेले, बट लकीली खूब डिफरन्साचेर गेले. सो बेबी काय तेजो इफेक्ट जावना. बट पॅरासिटामॉल इज अ व्हेरी व्हेरी कॉमन मेडिसिन ज्याच्यामुळे भुरग्याक प्रॉब्लेम जावन भुरगीं एडमीट जातात. मोस्टली आमच्या हॉस्पिटलांनी पॅरासिटामॉल पॉयझनिंग जावन बेबीज एडमीट जातात आणि ही एक कॉमनेस्ट मिस्टेक जी पेरंट्स करतात ती. आता ह्या बेबीन ते खूप वेळा मागीर जाल्यार सो कांय प्रॉब्लेम जावना. बट वी ऑल्सो हॅव पेरंट्स हू हॅव गिवन इतलो व्हडलो डोस न्हू 4 वरांनी दिला कारण फिवर कंट्रोलान येना म्हणून. सो तशें जावपाचें ना. सो एक सादी गोष्ट लक्षात दवरप, ड्रॉप जाल्यार ड्रॉप, सिरप जाल्यार सिरप. स्ट्रेंथ याद दवरात कारण प्लेन पॅरासिटामॉलाची आमच्याकडे स्ट्रेंथ सांगता तुमकां 100 मिलीग्राम पर ml, 125 मिलीग्राम पर 5 ml, 250 मिलीग्राम पर 5 ml, 150 मिलीग्राम पर 5 ml, 500 मिलीग्राम पर 5 ml. 5 स्ट्रेंथाची फक्त सिरपां असतात. ओके, आणि ती आम्ही कॅल्क्युलेट करून भुरग्याक दितात. सो नेक्स्ट टाइम जर खंयच्या दोतोरान तुमकां ड्रॉप्स दिला, सिरप जाला, पयलीं याद दवरा ड्रॉप म्हणल्यार एक ड्रॉपर येतलो वांगडा, सिरप म्हणल्यार गुड्डी येतली वांगडा. आणि सिरप आसा जाल्यार एज्युकेटेड पेरंट्सांनी सायडीक पळोवपाचें कितले मिलीग्राम पर 5 ml आणि कॅल्क्युलेशन करपाक तुमची तकली धाडोव नाकात. तुम्ही दोतोरान लास्ट टाइम दिल्लो तो डोस दियात. कमी दिल्लो बेटर, चड दिवं नाकात. ओके, कळ्ळें.